कारापुरातल्या प्रकल्प विरोधातल्या निषेधाक भेट दिवन गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान निदर्शकांक तेंको उक्तायला। फाटल्या 108 दिसां सावन चलत आयिल्ल्या शांततायेच्या निदेशाक गोंय सरकारान दुर्लक्ष केला असो आरोप तांणी केला। ह्या प्रकल्पाक केंद्र सरकार आनी अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचो आशीर्वाद आशिल्ल्यान राज्य सरकार ओगी रावता असोय दावो तांणी केला। सरकारान हो प्रकल्प थांबयलो ना जाल्यार काँग्रेस हो प्रश्न लोकां कडेन व्हरतली आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर मोर्चा काडटले अशें तांणी म्हळां। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आयज कारापूर प्रदेशाचो 108 दीस आनी आयज जो गुप्त नवरात्रीचो आमचो प्रोग्राम आसलो जो आयज लास्ट दीस आसा तेजो आयज नागाचो दीस आमच्या गांवांतली जी कॅम्पस आसा तेंचें दर्शन करपाक वयतले। हे 2 दीस बरे तरेन प्रोग्राम आमचो साजरो जाल्लो आसा आनी एक आमी मुद्दम प्रोग्राम असो केल्लो की तुमकां देवाची जी आशिर्वाद आसता तो मेळोंक जाय म्हणून। आतां आमच्या भितून आयच्या दिसा आमकां गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे आमच्या भितून बसलेले आसा आनी हेच्या पयलीं पसून ते येवन गेल्लेले तेंचे MLAs येवन गेल्लेले युरी आलेमाव आनी बाकीचे MLAs येवन गेल्लेले। सो तांकां हांव म्हणटा की त्यांनी हो मुवमेंटाक कारापूरचे गांव जसे विलेजर्स 108 दीस इतले त्रास करून बसले आसा हो मुवमेंटाक बेगींतल्या बेगीन सक्सेस दिवपा खातीर खंय तरी मोठी हालचाल करून मोठ्या प्रमाणात हे फुडें प्रेशर हाडूचो गव्हर्मेंटाचेर त्या खातीर तेंच्यांनी काय तरी अशे ठोस प्रयत्न करूंक जाय। जशें म्हाका तर दिसपाक लागला हांगसर खुबसो पयशांचो वेव्हार जाल्लो आसा, खुबशे करोडांनी रुपयाची लेनदेन जाल्ली आसा आनी हांगा जे स्टेक आसा मुख्यमंत्र्याचे स्टेक आसा, मुख्यमंत्र्याचे स्टेक आसात, विश्वजीत राणे हितून इनवॉल्व आसा, त्या भायर गोंयचे साबार कितलेशेच आनी तेंचे पक्षाक लागीं आशिल्ले ब्रोकरूय हातून इनवॉल्व आसा। आनी जशें आमकां एक दुबाव पडटा की ट्रम्प आनी लोधा हांचे पार्टनरशीप चालू आसा, म्हणजे तेंचे जॉयंट वेंचरूय चालू आसा, तेंचे कंपनीचे दोगांचे नांवूय आसा, दोगूय एक बरोबर रियल इस्टेटीन आसात। सो तोही एक वेगळो दबाव पंतप्रधान मोदीजी हे हांगा हो प्रश्न सुटावे करपाक सोदना काय असो दुबाव येता। आता इतके दीस प्रायवेट प्रोजेक्ट म्हणजे प्रायवेट प्रोजेक्ट कित्याक म्हणपाक शकता तूं? प्रायवेट प्रोजेक्ट आसा जाल्यार तेजे एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितलो जाला तेजी स्टडी कोणें केल्या? म्हणजे एनवायरमेंट हें प्रायवेट जावपाक शकना। एनवायरमेंट हें जगाचें, तें BJPचे पक्षाचें न्ही, प्रमोद सावंताचें न्ही, विश्वजीत राण्याचें न्ही। हेजे वायट शब्द हांव यूज करपाक शकतालो पूण हांव सभ्यता पाळटा। हें कोणेंच आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी, गोंय ही प्रायवेट प्रॉपर्टी समजूची न्ही। जर कोणाकय दिसता प्रायवेट प्रोजेक्ट म्हणून असले हांकां प्रायवेट प्रोजेक्ट म्हणनात। तेजो एनवायरमेंटल डॅमेज कितलो जातलो हाजे असेसमेंट रिपोर्ट हेणी केल्लो आसा काय? एनवायरमेंटाकडल्यान जी हांगसरली नुकसाण जातली तेंची ती जमनीचो टायटलाची सगळी क्लॅरिटी आसा काय? त्यो चॅक कोण चॅक करतलो? जी परमिशन दिवपाचो अधिकार नासतना जी परमिशन दिल्ली आसा ती इलिगल परमिशनां प्रायवेट प्रोजेक्ट जाल्यार प्रायवेट करा मरे। प्रायवेट प्रोजेक्ट म्हणपाकूच कशें शकता?